हांवें घेतलो तुमी जे जितलें जालें. डॉक्टर पुन्या असो एक मनीस जाणे त्या टायमार एक नॅशनलिमाचो उजो लोकां मदीं लायलो, काळजान उजो लायलो, आपणाचें प्रोफेशन सोडलें, सगळें सोडलें. तेन्ना ताणें चिंतलें खंय ना खंय लोकां मदें एक जागृतकाय हाडपाक जाय आनी जी गुलामशाही जी आसा, जे आमचे वडील इतलीं वर्सां गुलामशायेन आशिल्ले तांकां एकठांय करून ही लढाय करपाक पुर्तुगेजांचेर. आनी अशें करून म्हाका दिसता जी सुटका मेवला गोंयकारांक, ते पयले जे बी घाल्लें ऑफ फ्रिडम स्ट्रगल आमी ताका क्रेडीट दिवचें. आयज आमी हांगा सगळे जमा जाल्या. आयज चड आनी चड गरज आसा ऑफ दोज आयडल्स, जे ताजे विचार आशिल्ले, आदर्श आशिल्ले. आयज चड गरज आसा. आयज आमी गुलाम जाल्ले आसा. करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, रेप, मर्डर, ड्रग्स हाचे आमी गुलाम जाल्ले आसा. आनी आयज आमी परते ताच्या पांयशी आयले. आयज येता व्हडलो दीस ताचो, जल्माचो दीस, टू इग्नाइट दॅट फायर ऑफ फ्रीडम फ्रॉम ऑल दीज वायसीस जे आमच्या लोकांक त्या सरकारान बांदून दवरल्या पळय. देव बरें. आज आमी हांगा हाजीर आसा डॉक्टर टी.बी. कुनिया हाचो जे 134th ताजे बर्थ रिमेंबरन्स आज उगडास करता आमी. हे जे लिडर आतांच सांगला, दीस डॉक्टर वॉज अ फादर ऑफ गोवन नॅशनलिझम. हो नॅशनलिस्ट जे पुर्तुगेजाक तेन्ना भायर मारता तेन्ना ताका एक्झायल केलो, अरेस्ट केलो, तर बी ताका तेणें जेलींत रावन जे स्क्रिप्ट हे नॅशनली जे केला तेणें बरोवन तांकां ज्या जेलींत रावन पिसान केला. आयज हो आमी उगडास करता हे असलो मनशाचो जे डॉक्टर टी.बी. कुनिया, जे आतां आमचे कॅप्टन बाबान सांगला जे ताजे तो जो उजो आहलो तेन्ना तो आयज गरज आसा. आयज जे गोंयकारांक जो उजो पेटोवपाक आयज गरज आसा. जे आयज जे चलता हे ब्रास जुमला पार्टीचे जे आयज काबार जे अनएम्प्लॉयमेंट आनी जे म्हारगाय जे आतां हांगाच तोट टावना जे कोलाचे एजिटेशन जावं डबल ट्रॅकिंग जे गोंयभर चल्लां आमचे हेरिटेज काबार करूंक सोदता. हे आयज हे क्रोनी कॅपिटलिस्ट आयज गोंयभर काबार करूंक सोदता. तशें हेजे भाशेन आमचे ग्रेट लिडर जेन्ना हो उजो हांव सगमता आयज गोंयकारां मदें आसतलो आनी तसोच हो मुखार फुडें बी हो उजो गोंयकार घेवन वयतले. आनी जे काँग्रेस पार्टीचे जे आतां फुडले आमचो उमेदवार येतलो तशेंच आमचो खासदार जे जातलो हो उजो हांव सगमता जे दिल्ली पार्लमेंटाक पेटयतलो. आयज तेणें जायतो सफर जाला. सफर म्हणजे कितें आहा, इवन पोर्चुगेजान देखून तेजेर एक सेंटेन्स मारले 8 वर्सां तो जेलीन. पूण जेन्ना 8 वर्सां त्या पोर्तुगेजान तेजेर सेंटेन्स मारून हो 8 वर्सां देखून जेन्ना हिंगासान गोंयासान ताका इवन पुर्तुगालाक देखून डिपोर्ट केला. हो थिविकोना आयज जायतो सफर जाला. जेन्ना ताका रिलीज देखून केलो पुर्तुगेजान तेन्ना ताका परत देखून बॅन घायलें की गोवा येवपाचो म्हणून. ही ताची हिस्ट्री सगळी आहा. आयज असले ग्रेट लिडराचे जोरी तर चोवपा वचत जाल्यार असले लिडर म्हणटा ते आयज आमच्या जगान ह्या आमच्या गोंया आसूंक जाय. जेन्ना ह्या लिडरांचेर कसलोय प्रेशर येयलो, कितेंय दबाव येयलो जाल्यार लिडर एक पार्टींतले दुसरे पार्टीन जावता, एक कडेच्या दुसरे कडेन जावता. हे सारखे न्हू. आयज थिविकोनान आयज जर हे भाशेन केल्लें वा आपले स्वताचे चिंतले जाल्यार गोंयचे इतले आमी मुखार पावपाक शकना आसले. आयज ह्या गोंयांक हांव एक नांव उतर दिता. जेन्ना ही इज द फादर ऑफ गोवन नॅशनलिझम हेजेर तर म्हणटा जाल्यार तो नीज गोंयकार असो म्हणटा हांव. आतां गोंयकार कित्याक हे हेजेर न्हू आयज गोंया तेणें सांबाळलें. इवन म्हाका दिसता इफ आय एम नॉट मिस्टेकन
इवन he founded काँग्रेस कमिटी इन गोवा. ते गोंयच्या पासून सदांच तेजेर हे आसलो. पूण हेच आयज आमच्या जगान आमच्या हितून हे चलना. हे कित्याक चलना? कित्याक स्वार्थी जावन आसा. गोंयकार जे पॉलिटिशियन जे हे स्वार्थी जावन आसा. आयज एक पार्टीन गेले दुसरे पार्टीन वयता, दुसरे पार्टीन तितले पार्टीन येता, पूण एक काँग्रेसाक म्हणटा तो एक हे आहा. जेन्ना खंयच्याय पार्टीचेर गेलो जाल्यार परत हे पार्टीसून ते पार्टीन गेलो, ते पार्टीन परतून येवपाक देखून काँग्रेसाचे सदां दे आर ओपन आसता. सो हेजेर आयज आमी विचार घेवपा जायो आनी आमी एक डिसिजन घेवपा जाय. जेन्ना जो कोण गोंयच्या पासत आवता, गोंयच्या पासत बरें काम करता, तेन्ना आमी ताका हे दिवपाचो एक तेंको दिवपाचो आदार आसा. सो ताका लागून आयज आमी हे ग्रेट जे टुबिकुना हेजो आयज उगडास करता आनी उगडास करपाचो कायदो, कारण आयज जल्माचो दीस तेज्या. ह्या दिसाक उगडास करपाचो कायदो हांव हिंगाच सांगता. आयज हे टुबिकुनाचो स्टॅच्यू आयज हांगा आसा. खंयच्या हेजेर मॅसाचेर आहा. हांव डेफिनेटली हे आतां हांव जेन्ना आमी एक लिडराक तो जावं हुंयचोय वो कसलेंय कितें जावं वो आयज एक वेगळोच हेजेर जावन वयता. पूण आयज म्हाजी एक भावना अशी आसा की टिबिकुना हेजेर म्हाका दिसता जेन्ना हांव मिनिस्टर आसतना हिंगा फावंटन घायल्ले आनी इट्स ब्युटिफूल केल्लें हांगा. पूण आयज परिस्थिती कितें जाल्या, कोण मेंटेन करना. सो काँग्रेस कमिटी हॅज टू टेक दिस इश्यू. घेवपा जावो, आमी सगळ्यांनी घेवया आनी जो टिबिकुनाचो जो स्टॅच्यू हांगा आहा तो बरे पद्दतीन आनी बरो साफ दवरपाक आमी हावले. आयज आमी 134th बर्थडे एनिवर्सरी सेलिब्रेट करता डॉक्टर टीबी कुन्याचो. आयज आमचे सगळे वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, एनसीपी, टीएमसी तशें काँग्रेसीचे सगळे नेते लोक आसा. आनी आमी इतलेंच सांगपाक सोदता की टीबी कुन्या जो आशिल्लो जो 1928 गोवा काँग्रेस मुवमेंट फॉर्म केल्लो आनी तेजे उपरांत तेणें 1938 जे इंडियन नॅशनल काँग्रेसा कडेन एफिलिएशन घेतलें कित्याक आमकां सुटका दिवपाक. ह्या कारणा खातीर तो पोर्ट आगवाडा जेलीनूय पडलो, तो डिपोर्टूय जालो पोर्चुगलाक. आनी तेणेन एक बुकूय बरयल्लें की 400 years ऑफ फॉरेन रूल अँड डिनॅशनलायझेशन ऑफ गोवन्स म्हणून. तशेंच तेणेन न्यूज पेपर बरयल्लें फ्री गोवा म्हणून. सो ह्यो जो आमचो गोंयचो हिरो जो आसा, फादर जो आसा, खंय ना खंय तेका आयज जो मान सन्मान पळय ह्या सरकारान दिवपा जाय आशिल्लो तो दिवना. आनी जे नाका त्या मनशांक तांकां एक ग्लोरिफाय केलेलें काम ह्या सरकारान केलेलें आसा. सो आमी मागता सरकाराक जे मनशान नॅशनलिझम हाडलें, जो फर्स्ट सिव्हिलियन आशिल्लो, जो कोर्ट मार्शल जाल्लो गोंयचो, जो टीबी कोन्या आसा, तेका चडांत चड मान सन्मानाचो काम करपा जाय. आनी आमी गोंयच्या लोकांक सांगता की जे टीबी कोन्यान बुन्याद लायिल्ली ती गोंयान, ती बुन्यादीची फळ पळय आसा ते सगळ्यांनी कोणपाक जाय. आनी जे टीबी कोन्यान काम केलें ते आमी कामूय घेवन फुडें वचपाक जाय. नमस्कार आणि सगळ्यांक हांव धन्यवाद सांगता जे कोण येयले आज हांगा. हांव युथ काँग्रेसाचो वर्किंग प्रेसिडेंट जावन हें सांगपाक सोदता आयज डॉक्टर टीबी कुन्याचो 134th बर्थ एनिवर्सरी आसा. आनी हो मनीस असलो आशिल्लो की तेणें फर्स्ट मुवमेंट जो काडलेलो टू लिबरेट गोवा फ्रॉम द पोर्चुगीज, ताणें ही स्टार्टेड इट. आनी हांव मागता सगळ्यां कडेन की द वे टीबी कुन्हा started that revolution of driving away Portuguese from Goa. Maybe Portuguese have gone, but dictatorship is still there in Goa and in India. I just want to speak to you in regards to Kitikoya is what it has to do with the effect on the youth and the kids of today. Our history books speak about all the other leaders, but is Kitikoya given the importance of what he is studying? Kitikoya is not known to most of the youth and the kids of today. You ask them anything about Kitikoya, they would not know. I think is the first and foremost, as a Goans, we have to teach our children the importance of our own freedom fighters. And
if that happens, then today's children will be proud of who they are, and they will not be swayed from any of the injustice which is happening. They will stand up. That is what Tibekoya's message is for the youth of today. Thank you. I'm very happy that a Congress party, Goa Pradesh Congress Committee, has organized this function, and we are remembering our great leader T.B. Puna, who was the founder of the Goan nationalism, who fought against the Portuguese first by forming the Goa Congress. Then after some years, he affiliated to the Indian National Congress. And I just want to tell that he was the first civilian to be court-martialed by the military court, and then he was deported to Portugal. And 8 years from, I think, 1946 to 1954, he removed his life in Portugal jail. After 54, after 8 years, he was released, but he did not get scared, did not keep quiet. He came back, and again he fought for his Goan struggle. So it's a very big honor that we are doing this thing for him. And also, we should remember his ideals, his principles, because right now what is happening in Goa is very bad. It's all communal issues, divide and rule and all. So we all should become one, and I think Congress is the only party which can unite Goa in India. So all of us are requested to support the Congress party. Thank you.